गोविंदबाब रिबेलो ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक पावूंक शकना, कित्याक अकस्मात ताका एक व्हेरी इम्पॉर्टंट ज्युडिशियल काम आयलें वेर ही हॅज टू बी ऑनलायन आनी टायमींग क्लॅश जावपाक लागलो, म्हणून आमचे इनफ इज इनफ मुवमेंटाचे तर्फे अपॉलॉजी. दुसरें, गोंयचो एक सुपुत्र फादर बॉलमॅक्स पेरेरा ह्या संवसाराक अंतरले. तर आमी ऑलरेडी आमचे भावना व्यक्त केल्ल्योच आसा, पण आज तुमी आमकां मेळ्ळे म्हणून परत एकदां इनफ इज इनफ मुवमेंट हाचे वतीन हें दूख आमी प्रकट करता आनी ताका ताची लेगसी जी आसा, ताणें जें काम केल्लें तें फुडें व्हरपाक आमचोय हातभार आसतलो. तर हें सांगून ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या हें सगळें आमचे देविदास बाब आमोणकर आनी गोविंदबाब शिरोडकर सांगतले. गोविंद शिरोडकर. इनफ इज इनफ. आनीक सोंसूं येजो ते चळवळीचो अध्यक्ष आणि स्पोक्स पर्सन. आयज म्हज्या समस्त गोंयकारांक कळीत करपाक हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेता. आमचे गोंयचे सुपुत्र जस्टिस फर्दिनांद रिबेलो हांणी सुरवात केल्ली ही चळवळ इनफ इज इनफ आयज संपूर्ण गोंयांत ही चळवळ आमी व्हेल्ली आसा आनी हेतून प्रत्येक तालुक्यान आनी खंय व्हड तालुके आसा थंयसर त्या गांवांनी इनफ इज इनफ हेच्यो मिटिंग्यो आमी घेतिल्ल्यो आसा. आनी 30 मे आमचो घटक राज्याचो जो दीस आसा त्या दिसा आमी आझाद मैदानाचेर मोठ्या संख्येन जमून आमच्या जस्टिसांक जो 10 पॉइंट चार्टर गोंयच्या हिताचो, तातूंत पर्यावरण आसा, दोंगर आसा, बाकीच्यो ज्यो जमनी आसा, कॅसिनोचो प्रश्न आसा, उदकाचो प्रश्न आसा, हेचेर आमी ह्या 10 पॉइंट चार्टरान लोकांक जागृत केल्ले आसा. आनी ती जागृती इतकी वाडला की त्याचो भय जो आसा तो आमच्या हांगासरल्या सरकाराक, बीजेपी सरकाराक जाल्लो आसा. आनी म्हणून ताणी आमी 8 मे आमकां आझाद मैदान जाय म्हणून हे मिटिंगेक आमी ताचे बुकींग केल्ले. 21 मे ताणी आमकां ते मेळटा म्हणून सांगले, लेटर दिले उपलब्ध आसा म्हणून. आनी काल 26 तारखेर अचानक सीसीटीव्ही आमकां कळीत केलें की आझाद मैदान जो आसा तो तांकां 30 तारखेर घटक राज्य दिसा एक्झिबिशनाक जाय म्हणून. तेन्ना लोकभावनेची कदर न करपाची, लोकांक कुस्पटा समान मानपाची या सरकाराची ही जी देख आसा, हो त्यांचा जो बिहेवियर आसा त्याचो आमी इनफ
इज इनफ. आमच्या नानीन सोसून येतो. ही आमची संघटना गोंय सरकाराचो निषेध करता. तुम्ही जाणा, अख्खे गोंयकार जाणा, आयज या सरकारान आमच्या गोंयच्या सरकार येचेर लोकांच्या मानगुडीचेर बसून हे गोंयचे आमचे जमनी पर्यावरण कसो त्यांच्यानी अच्छेव मानला तो. आणि एका वाच्या फोडपाक आम्ही घटक राज्य दिना दिसा हजारांनी लोकांक आझाद मैदानार हाडून सगळ्यांक त्याची जाणीव करून दिवपाक करताले. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां, सरकाराक एक विपरीत बुद्धी सुचलेली आसा की आझाद मैदानाचेर एक्झिबिशन घेवपाची. आम्ही बी घेता न्ही आझाद मैदानाचेर एक्झिबिशन. आम्ही कसले एक्झिबिशन घेता? आम्ही जाता त्या एक्झिबिशनामध्ये मिक्स. आमकां कितें कितें एक्झिब्यूट करपाचें आसा. आमचो जो 10 पॉइंट चार्टर जो आसा ते 10 पॉइंट चार्टर आणि प्रत्येक तालुक्यात गेल्यानंतर लोकांनी आपापल्या त्या प्रांताची घराणी आमच्या समोर घातलेली आसा. त्याचे प्लॅकार्ड जे आसा ते आमी ह्या एक्झिबिशनात एक्झिब्यूट करताले. आमकां अधिकार आसा. आमकां कित्याक अधिकार ना? अरे त्या लोकशाही तुम्ही जर आमचो असो आवाज बंद करपाक लागले जर जायत जाल्यार आमी कितें करपाचें? दुसरी गोष्ट, आम्ही राज्यपालाकडे त्यांचो टाइम मागलेलो आसा की आमकां ह्या विशयाचेर तुमचे कडेन उलोवपाक जाय. आता पळोवया आमकां मेळपाक ते टाइम दिता काय ना ते. तिसरी गोष्ट, आम्ही 30 तारखेर आमची मीटिंग करतले म्हणजे करतलेच. ही जातलीच मीटिंग. तुम्ही जाणा आसतले प्रत्येक वेळार जेन्ना आम्ही आमचे प्रश्न घेऊन रस्त्यार येवपाचो विचार करता त्या वेळार हे सरकार जे आसा आमकां 144 कलम लायता. परंतु जेन्ना त्यांचे पर्सनल त्यांच्या पार्टीचे प्रोग्राम असता त्या वेळार तांकां 144 कलम बीन कांयच लागना. कांय लागना तांकां. फक्त जे कितें रूल्स जे लागता ते आमकां. कित्याक आमी आमच्या मागण्या खातीर एज्युकेशन करता म्हणून. तर हांव परतून एकदा ह्या सरकाराचो आमच्या इनाफ इज इनाफ हाच्या वतीन निषेध करता. आणि आमी आमच्यो मागण्यो खूप आसा. पूण एक महत्वाची मागणी आसा ती सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की जस्टिसान एक एग्रीकल्चरचे बिल जे आसा ते गोवा विधानसभेत दिल्ले. ओपोजिशनान ते हितून प्लेस केल्ले. हे महत्वाचे बिल जे आसा तेचेर सरकाराक चर्चा करपाची नाशिल्ली म्हणून फुडल्या बाय इलेक्शनाचे निमित्त करून ते बिल चर्चेक येवपाक दिवंक ना. बाकी सगळ्या राज्यांनी थंय बायपोल जाल्ले पूण तांच्यांनी कोणीच थंय
कितें करूंक ना अशें डिसिजन घेवंक ना गोंयच्या सरकारान घेतला तशें. तर हाचेरूय आमकां गव्हर्नरा कडेन उलोवपाचें आसा. तेन्ना आमच्या खातीर ही जी हें आसा गव्हर्नरा कडेन तितकीच म्हत्वाची आसा. बरें करून गोविंद बाब, ह्या तातडीच्या आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुम्ही हाजीर रावले त्याबद्दल हांव आभार व्यक्त करता इनाफी जिल्हापाचे तर्फे. आमच्या खातीर 30 तारीख गोंय घटक राज्य दिन गोवा स्टेटहूड डे हो महत्वाचो इतल्या खातीरच आसलो कारण इनाफ इज इनाफ ह्या मुवमेंटाची जी पहिली वाट पेटली ही गेल्या स्टेटहूड डेक काही चॅनलांनी एक सेमिनार घडोवन हाडलो आणि त्या टायमार थंय एलिवेश बाब आसलो, जस्टीस रिवेलो सर आसलो, ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आसलो आणि पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय आसलो. हे चारूय मान्यवर थंय उलयताले तेन्ना आमी पयले फावट जस्टीस रिवेलोच्या दोळ्यान दुखां येयल्ली पळयल्ली. व्हिडिओज अवेलेबल आसा तुमकां. थंय इनाफ इज इनाफ ह्या चळवळीची खरी म्हणल्यार वाट पेटली. ती वाट फुडें व्हरता आसतना आतां गोविंद बाबान तुमकां सांगले त्या प्रमाणे तिचें मशालीन रुपांतर जालें आणि आयज हो विचारांचो वणवो हो संपूर्ण गोंयभर पेटलेलो आसा. तर तेका भियोन तेजी धग ही सरकाराक जाणवली आणि तेंच्यांनी आमकां दिल्लें परमिशन फाटीं घेतलें. म्युन्सिपाल्टी कडेन नॉर्मली आमी कशें आसता, आमी कसलेंय आमकां जर आंदोलन करपाचें जालें आझाद मैदानाचेर वयता आनी ओपनली उलयता कारण तें आझाद मैदान आसा. पण आतांच्या काळात अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या पोर्तुगीज राजवट परती येयल्या काय कितें असो दुबाव. म्हाका दिसता पोर्तुगीजांच्या टायमार सुद्दां आझाद मैदान हें आझाद मैदान आसलें आनी धरून तांकां व्हरताले आमच्या क्रांतिकारकांक तांकां आग्वाद जेलींत घेताले. आतां आझाद मैदान हे आग्वाद जेल करपाचो प्रयत्न आतांच्या सरकारान केला. हे अलोकशाही जी कृती आसा सरकाराची तेजो आमी इनाफ इज इनाफ ह्या मुवमेंटाचे तर्फे निशेध व्यक्त करता. खरें म्हणल्यार तुमकां खबर आसची ना, हे हांव जेन्ना प्रोसिजरान गेलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की बाबा इतल्यो सगळ्यो भानगडी करच्यो पडटा आझाद मैदान बूक करपा खातीर. आझाद मैदान बूक करपा खातीर आमकां पयलें म्युन्सिपाल्टी कडेन 8 तारखेक आमी पत्र दिलें, आमकां परमिशन दिलें, म्हणजे तेंच्या फाटल्यान बरें वगत लागल्या उपरांत थंय 1000 रुपया फारीक केलो आमी आणि आमकां परमिशन दिलें 21 तारखेक. त्यानंतर ते परमिशन दिता आसतना तेंचें परमिशन कशें आसता की 4-5 कडेन तांकां ह्यो कॉपीज दिवपाच्यो आसता. त्योच कॉपी आमकां ते दिवपाक लायता. वताच्या कडाचेर तुमी जाणा ह्या दिसांनी कितें कशा प्रकारचें वत आसा. वताच्या कडाचेर हांव स्वता भोंवला सगळ्या ऑफिसांनी पर्सनली, कारण ही बैठक जावप ही सभा जावप ही आमच्या खातीर कितली गरजेची आसली ही तुमकां कळ्ळी. स्टेटहूड डेचे आमचे हितून इम्पॉर्टन्स कितें आसा तें. सो त्या प्रमाणे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक ही हे दिली. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ गोवा, पणजी ट्राफिक पोलीस, पणजी टाउन पोलीस ही कॉपी दिल्या उपरांत परत एक परमिशन घेवचें पडटा कलेक्टराचें की ही सभा घेवपा खातीर. थंयी आमी एप्लिकेशन दिलें. थंय एप्लिकेशन दिल्या उपरांत ते SP नॉर्थ पोलीस आणि SP नॉर्थ ट्राफिक हांकां कॉपीज घेवन धाडटा आमकां. थंय दोनूय ऑफिसांनी हांव गेलो. हांगासर फायर एंड एमर्जन्सीक लेटर दिवपाचें आसलें तें दिलें. सावंडा खातीर डेप्युटी कलेक्टराचें परमिशन लागता. थंय आमी एप्लिकेशन दिलें. तें एप्लिकेशन इनवर्ड केल्या उपरांत तेज्यो कॉपीज व्हरून काडून त्यो आमकां परत PI पणजी आणि ट्राफिक पणजी हांकां दिवचें पडटा. CGZMA हितूनय दिवचें पडटा सावंडाच्या हेका लागून. आमी ह्यो सगळ्यो कारवायो ज्यो आसा ह्यो पूर्ण केल्यो आणि ह्या CGZMA हितून आमी जेन्ना ती इनवर्ड करपाक बसलेले आमकां रकाद येयलो की तुमची परमिशन डिनाय जाली. आता 26 तारखेक म्हणजे 21 ते 21 तारीख पर्यंत कांयच ठरवूंक नासलें सरकाराचें, कसलें एक्झिबिशन लागनासलें. तर तेंच्या लक्षात येयलें की मुवमेंट फुडें बरो वयता आनी लोक भरपूर आझाद मैदानार जातले, तेंकां लज जातली. ते जे आत्मनिर्भर आणि आत्मगिरी कितें करून बरे बरे शब्द अंत्योदय बी शब्द वापरून
जे कितें लोकांक फुलोवपाचो प्रयत्न करता ते त्या दिसा तेंचे वस्त्र हरण जावपाचे आसले म्हणून ते भिले आनी तेंच्यांनी हे फाटी घेतले आनी निमित्त केले. आता आमच्या फुडें असो प्रश्न उपस्थित जालो कारण अचानक सगळें जालें. आमी सगळे कडेन फाटल्या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सीन आमी सांगलेलें की 30 तारखेक आमी ही सभा घेता म्हणून. त्या प्रमाणे आव्हान केल्या प्रमाणे लोकांचो आमकां रिस्पॉन्स येयलो. लोक येवपाचे सगळे तयारी आमकां फोन येता की आमी अशें येता तशें येता सगळें अशें जालां. आनी आतां लास्ट मोमेंटाक आमकां डिसिजन घेवचें पडटा. सो आतां आयज आमची सांजची कोर कमिटीची बैठक जातली आनी तितून तेजेर प्रॉपर डिसिजन आसा तें जातलें. त्या प्रमाणे आमी हेतूय ठरयलां की जशें आतां गोविंद बाबान सांगलें आमी 12 तालुक्यांनी गेल्ले आसा. 12 तालुक्यांचे जे जे प्रॉब्लेम्स आसा जे जे गव्हर्मेंटाची गव्हर्मेंट ज्या जाग्यार कमी पडला जावं चुकीचे निर्णय घेतल्या ताका लागून आयज ते लोक भोगतात ते सगळे त्या एक्झिबिशनान पोर्ट्रे जावपाक जाय. तेजी वेवस्था आमी करतले. त्या दिसा अशें कळ्ळां की व्हीव्हीआयपी गोंयांत येवपाचो आसा गोवा स्टेट उड्डेक अशी एक कल्पना येयल्या की आमी त्या दिसा लोकभवन म्हणटा ताका आतां जे गव्हर्नर पॅलेस आसा सो त्या जाग्याचेर आमी मोर्चा घेवन वचपाचे असो एक हे जाल्लो आसा विचार येयल्लो आसा. आनी तिसरो विचार जो आसा आमची सभा 30 तारखेक जातलीच. खंयच्या परिस्थितीन जातली की आयज आमी सांजची मिटींग जाल्या उपरांत सगळ्यांक कळीत करतले तुमकां. सो ह्यो 3 गोश्टी ज्यो आसा चर्चेत आसा आतां सद्या हितूंतले कितेंय जावं येता पूण आमी इनफ इज इनफ हो मुवमेंट आतां फाटीं सोडचो ना. कित्याक एक बरी गजाल आसा जो भिवपाची गरज ना म्हणून लोकांक सांगीत भोंवतालो तो भियेला आनी तो आमच्या मुवमेंटाक भियेला. तो सत्याक भियेला. आमी म्हणटा आमी म्हणजे कोण ग्रेट सत्याक भियेला कारण सत्य इतले कडू आसा. कांय जाणांक ते बेश्टे गोड चॉकलेटी दिवन सांगता की सत्य हे गोड आसा म्हणून पण ते तशें ना. सत्य कडू आसा हे सगळ्या गोंयकारांक आतां कळ्ळें आसा. म्हणून आयची इनफ इज इनफचे अचानक आमकां जो धक्को बसलो तो आनी परत लोकां पर्यंत मॅसेज पावो जाय आनी तो पावोवपा खातीर तुमी हांगा उपस्थित जाले आनी कृपया ही मॅसेज सगळ्यांनी पावोवची कारण लोक येवपाचे तयारीन आसले. त्या दिसा आझाद मैदानार नाका आसलेल्यो गोश्टी घडच्यो न्ही अशें आमकां दिसता. पण आमी जे आसा हे कायद्यान झगडटले कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कायदे पंडीत जो आसा तो हो मुवमेंट लीड करता जस्टीस फॉर्दिन रिबेलो. देव बरें करूं. वायस प्रेसिडेंट गोंयान आसा पॉलिटिकलाक दिल्लो आसतलो त्या निमित्तान तेंच्यांनी मे बी आझाद मैदानाचो प्रोग्राम जो आसा तो कॅन्सल केला अशें कितें इन्फॉर्मेशन तशें तेंच्यांनी म्हणूंक ना न्ही पूण ते म्हणटा न्हू तांकां जाय म्हणून एक्झिबिशन म्हणून स्टेट उपडेचो एक्झिबिशन जातलो तर वायस प्रेसिडेंट येवपाक बी आसा म्हणून ते अचानक ठरले म्हणून आमी अशें जाले कारण आमकां परमिशन दिल्या उपरांत जर सरकारची कसली एक कार्यावळ जर ठरता जाल्यार ती रातोरात ठरवूंक जायना न्ही. आनी जर व्हायस प्रेसिडेंट येता जाल्यार ती बऱ्या पयलीं ठरपाक जाय म्हाज्या हिशपा प्रमाणे. सो ती जर पयलीं ठरलेली जाल्यार आमकां परमिशन पयलीं डिनाय जातलेलें. आमी लोहिया मैदान घेतलेले अथवा अन्य खंय तरी वयतले आसले हांगा वयतले आसले आपल्या बोडगेश्वराच्या जाग्यार वयतले आसले खंय आमी मिटींग घेवंक शकताले. तेंच्यांनी आमकां पर्पजली परमिशन दिले आनी लास्ट मोमेंटाक आमी डिनाय केले. आनी एक हे आशिल्लो ऑप्शन आसलो की आमी कोर्टान वचपाचें हेजे खातीर. तेज्या खातीर सुद्दां आमकां तेंच्यांनी टायम दिवना कारण फाल्यां सुटी आसा. एकूच वर्किंग डे मेळटा कोर्टाक सुद्दां आमकां निर्णय दिवचो ना आमकां न्याय दिवपाक विच इज नॉट पॉसिबल हे आमकां लक्षात येयलें. नाजाल्यार आमी तोय प्रयत्न करतले आसले. आनीक एक अनुभव सांगता. हांव युनिटी मॉलाच्या वेळार आमच्या सेल लज जाला कळ्ळें न्ही. ते म्हणपाक कोण तरी हितून आमी ऑलरेडी आमची तयारी केल्ली. राती कडेन म्हाका धांग हें केला सीएमान आफोन घेतला आनी म्हाका सांगता तुजो फाल्यांचो हें आसा तो हें कर म्हणून बंद कर म्हणून. कित्या खातीर तांचो प्रेसिडेंट येवपाचो आसलो बीजेपीचो आनी तांकां रॅली काडपाची आसली. म्हणजे त्यांच्या खातीर आमकां 144 लागता तांकां लागना. बरोबर काय न्ही. सो कशें आसा हे जे कितें आमी आतां सत्य धडधडीत जे लोक जे आतां हें करता अनुभवता की सत्य घेवन जेन्ना आमी लोकांक गेले सबंद गोंयभर लोकांचे दोळे उगडलेले आसा सारखे धडधडीत आमचेर अन्याय करता म्हणून आनी तेचो धग जो आसा ह्या सरकारा कडेन सोसूंक जायना तेंचे कडेन सोसूंक जायना.
म्हणून हे सगळे नकलामी करतात. 30 तारखेक तुम्ही सभा घेतली म्हणून म्हटलं हय. खंय घेतली? आम्ही सांगितले आज आमची कोर कमिटीची मिटिंग आसा. पण पणजेनूच घेतलं काय थंय? ते आम्ही ठिकाण सांगता तुमकां. आणि कळटलें. लोकभवनाचेर मार्च करपाचो आसा. ते दीस ही ऑप्शन ऑप्शन आसा. ऑप्शन आसा. आमी दवरल्या. एक ज्या जाग्यार एक्झिबिशन जातले थंय प्ले कार्ड घेवन आमचे प्रत्येक तालुक्यांतले जे प्रॉब्लेम्स आसा ते थंय आमी डिस्प्ले करतले, लोकां मुखार दवरतले. एक्झिबिशनाक तेय येवंक जाय न्ही. एक्झिबिशनाक तुमी बरें केलां तेच दाखयतले. जे कितें वायट केलां ते कोण दाखयतलो ते सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिवपाक जाय. सो तो एक ऑप्शन. दुसरें आमी आझाद मैदाना वयल्यान थंय चलत वयतले, मोर्चा घेवन वयतले. नाजाल्यार तिसरी आमची सभा कशी जावपाची ती जातली. नाही आणि बाबा कितें आसा एक्झिबिशनच न्ही ते फक्त जेन्ना तुमकां ऑलरेडी हांगासर खबर आसा इनफ इज इनफाची मिटींग जावपाची आसा म्हणून ते आयएमबी आसा मरे. एरवी लायता तुमी ते एक्झिबिशनाक निवडली कलाकडी एक्झिबिशनाक लायता. आं बरोबर काय न्ही? कितकेशेच स्पेस आसा ते आर्ट एंड कल्चर बरे तरेन लागता सगळे. मग फक्त हीच जागा जंय लोक जमपाचे आसा आपल्यो सगळ्यो भावना व्यक्त करपाक, आपलो उद्रेक व्यक्त करपाक, त्या जाग्याचेर जर तुम्ही अशी बंदी हाडटा हे बरोबर न्ही. थँक्यू. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.